मिसाचे भेटेक सुरवात दिवं. आमी सगळीं उबी रावया. Sorvespora Eccleseva Sasna no mantuka Sorvespora Eccleseva Sasna no mantuka Tu povorto, tu potrida, tu ci moima Soglia fanta, tu povorto, tu potrida, tu ci moima Soglia fanta Sorvespora Eccleseva Sasna no mantuka Sorvespora Eccleseva Sasna no mantuka Ai Sabin Maichi Bet, Yagorabian Zatoli, Bochembat, Anthony Fernandez, Dando Varo, Maria Luisa Camilo, Virgos Varo, Peter Fernandez, Ivan Varo, Pauline Mascarenas, Models Miriam, Alberto Fernandez, Dona Paul, Maria Joaquin Cabral, Ocean Park, Colvin Gracious, Enayo Brenda. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे असो प्रितीच्या इश्टानो, ह्या आधुनीक संवसारांत मनीस आपली मोत वापरून जायते कितें करूंक शकता, पूण ह्या सगळ्याचो दोनी देव आनी ताचे मोनजाती विणे आमी कांयच करूंक शकना. आयचो विशय सर्वेस्पोर आमचो देव, एकलोच सर्वेस्पोर, ताचो मोग करुया. हेंच सोत समजूंक आनी जियोवंक आमकां आमंत्रण आसा. आयज तरणाट्याच्या सेवेक भेटयलोलो आयतार आमी मनयता. तरणाट्याच्या जिवितान देवाक खेरीतूच जागो आसा. तांचो देव अनुभव वेगळोच आनी ती देवाक आपल्या जिवितान खेरीतूच तरेन वेंगयतात. ह्या देव अनुभवांतल्यान तांकां आपल्या जिविताचो अर्थ मेळूंक तांचे पासत आमी देवा लागीं मागुया आनी संतोशान ह्या मिसांत वांटो घेवया. प्रितीच्या भावा भयणानो, आयचो आयतार तरणाट्यांक भेटयलोलो आयतार आमचे दियोसिजींत सगल्या तरणाट्यां पासत आमी मागुया. ताणें सदांच आपल्या जिवितांत जेजूची वाट धरून वायट आपल्या जिवितांतलें सोडून बरेपणाक ताणें सदांच रस्तो धरूंक तांचे पासत मागुया. तशेंच आमी मागता आयज हें देव मंदीर आशिर्वाद घातलेलो तो दीस, नवें देव मंदीर आमचें जें बांदलोलें, आयच्या दिसाक विस्म साहेबान आशिर्वाद गावून हाची उक्तावणी केल्ली. ह्याय देव मंदिरा पासत आनी आमच्या सगळ्यां पासत आमी मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. आपातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो, म्हजो गुन्या विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच सांगवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. Amen.
kakutko, sumia kakutko, kakutko. Krista kakutko, Krista kakutko, kakutko. Somia kakutko, somia kakutko, kakutko. Oima Deva Kursulgi, Oima Deva Kursulgi, Oima Deva Ani Shanti Tachaisya Samsari, Oima Deva Kursulgi, Oima Deva Sorgesmora Deva Sorgi Charaya, Oima Deva Kursulgi, Oima Deva Sorpodvidar Deva Baba, Deva Baba, Deva Kursulgi, Oima Deva Ami duka namaskar korta, Ami duka dinvasa, tuja to oimova paso, Ami duka vakanta. Somya Jesu Krista, Krista, Bapa Cha Ekat Buddha, Buddha, Somya Deva, 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 Deva Chi Shili, Shili, Shili. Tu samsarachi pagantai amchi kakutko, tu Baba Chaus vyaposnai amchi, Agni, Aikungi, Kipyapovin, Otmya Sagati, Oima Deva Kursulgi, Oima Deva, Deva Babaji, Oimi, Oima Deva Kursulgi, Oima Deva, Jesu Christo, Eklos tu Pofi, Oima Deva Kursulgi, Oima Deva, Eklos tu Ismor, Eklos tu Por, Nismor, Oima Deva Kursulgi, Oima Deva. Amen, Amen, Amen. Pratuja. Sor podvedar देवा आमच्या काकलूत सारा बापा, तुझ्या आदारांत मात तुका फावो ते पोरी आमी तुजी सेवा करूंक पावता. तुवें बसायलोलें सूख सोडूंक आमी धांवतना वाटेर आड्डून पडोना जावच्याक तूंच आमकां सांबाळ म्हूण तुजे लागीं मागता. ह्या आमी मागणें कोत्ता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासभर चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. दुसरे सुमतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. पोरजे कडेन उलोवन मोजेसान म्हणलें, सोर्वेस्पोरा, तुज्या देवाची भिरांत दवर आनी हांव तुका फर्मायता ते ताचे कायदे आनी आज्ञा सगळ्या तुज्या जिवितांत सांबाळ. तूं
तुजो पूत आनी तुज्या पुताचो पूत अशें तूं लांब हांव जिवंक पावतलोय. इस्रायला ती आयक आनी जतनायेन सांबाळ. हे भाशेन तूं सुकेस जातलोय आनी तुजी सोसोत मोव आनी दूद व्हांवतल्या देसांत वाडटली. अशें सर्वेस्परान तुज्या पुर्वजाच्या देवान तुका बासायलां. आयक इस्रायला, सर्वेस्पोर आमचो देव, एकलोच सर्वेस्पोर. सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या बोलान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय. आनी आयच्या दिसा हांव तुका फर्मायता ती उतरां तुज्या काळजान खंचोवन दवर. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा तूं म्हजें बोळ, हांव तुजो मोग करतां. परतून म्हणुया, सर्वेस्परा तूं म्हजें बोळ, हांव तुजो मोग करतां. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां, तूं म्हजें बोळ. सर्वेस्पोर म्हजें खोडप, म्हजें कोट. म्हजो सोडवणदार म्हणल्यार म्हजो देवूच. जबाब, सर्वेस्परा तूं म्हजें बोळ, हांव तुजो मोग करतां. तो म्हजें खोडप, हांव ताका शरणां येतां. तो म्हजो धाळ, म्हजो बोलिश्ट आदारी, म्हजो किळो, म्हजो आसरो. ताका सगलो मान फावो. सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. जबाब, सर्वेस्परा तूं म्हजें बोळ, हांव तुजो मोग करतां. सर्वेस्पोर म्हजें खोडप, ताचें नांव व्हड जावं. देव म्हजो सोडवणदार, ताचें नांव व्हड जावं. आपल्या राजाक ताणें व्हडलें जैत दिलें. आपणें विचून काडलेल्या राजाक आपलो मोग दाखयला. दाविदाक आनी ताचे संस्थीक सदां सर्वदां. जबाब, सर्वेस्परा तूं म्हजें बोळ, हांव तुजो मोग करतां. हेब्रेवांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, ते पयले यादनीक जायते जाण आसले, कारण ते मरणाक लागून तगन आसले. पूण जेजू सासणाक उरता देखून ताचें यादनीकपण सासणाचें. म्हणटच आतां आनी सदां काल आपणा उद्देशी देवा सोरशी वचूंक सोदतात तांकां तो तारण दिवंक शकता, कारण तांचे खातीर देवा मुखार विनोती करूंक तो सासणाक जिवो आसा. खरेंच असल्या महायादनिकाची आमकां गरज आसली. पवित्र, निरपराधी, निश्कलो, पातकी मनशां तावन कुशीन काडलोलो, स्वर्गा परस वयर उबारलोलो. तो येरा यादनिकां परी न्हय. ताका पयले सुवातेर आपल्या पातका खातीर आनी उपरांत परजेच्या पातकां खातीर दिसान दीस योद्न भेटोवची गरज ना, कारण हें ताणें आपणाचोच योद्न करून एकेच पावटी केलें. समूर्तीन नेमलोले यादनीक सगळे ओस्कोत मनीस, पूण समूर्ती उपरांत आयला तें सोपुताचें उतर सासणाक सोपूर्ण जालोल्या पुताक नेमता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia,
म्हणटा, कोण म्हजो मोग कोत्तालो जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो, आनी म्हजो बाप ताचो मोग कोत्तलो, आनी आमी ताचे तांव येतल्या. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एकदां धर्मशास्त्रांतले एकल्यान जेसूशी येवन सगळे आज्ञा भितर पयली वयली खंयची ती ताचे कडेन विचारली. जेसून ताका जाप दिली, पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायला, सर्वेस्पोर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पोर, आनी सर्वेस्परा तुज्या देवाचो सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या बळान तुवें मोग करचो. ही पयली आज्ञा. पूण दुसरी एक आसा ती ही, तुजो मोग करताय तसोच तुवें तुज्या पेल्याचो करचो. हाच्या वून व्हडली आज्ञा आनीक ना. आनी धर्मशास्त्रांतल्यान ताका म्हणलें, बरें सांगलें गुरुजी, तो एकलोच आनी ताचे भायर दुसरो ना म्हूण तुवें खरेपणी सांगलां. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या बळान ताचो मोग करप आनी आपलो करता तसो आपल्या पेल्याचो मोग करप सगळ्या सुपूर्णायेन आनी बलिदाना परस अदीक व्हरतें. ताणें शाणेपणी परतिपाळ केलो म्हूण पळोवन जेसून ताका म्हळें, तूं देवाच्या राज्या ताईं पयस नाय. आनी ते फुडें ताका विचार करूंक कोणाकूच काळीज जायनासलें. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानें. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, अशेंच हांव एक रेतीरांत आसलो तेन्ना तो रेतीर दितोल्या पाद्रीन अशी एक घडणी सांगली. एका परदेसा देशांत जंय थंडी चड पडटा तसल्या एका देशांत एक भुरगो आसलो. हो भुरगो अनाथ, माय पाय नासली, आनी तो फुटपाथीचेर आपलें जिवीत सारतालो. आनी परदेसा देशांत थोड्या देशांनी थंडी जायती पडटा. आनी हो बाबडो भुरगो आपलें जिवितांत हे थंडी पडटा ताका लागून पेपर कार्डबोर्ड पुंजावून उजो घालून तो आपलें जिवीत सारतालो. ही थंडी ताका ह्या उज्या दोग मेळटालो तेन्ना ताका आपल्या जिवितांत तो अशे तरेन जियेतालो. पूण एक दीस अशें घडलें, ताचे लागीं सगळे पेपर कार्डबोर्ड आसले ते सोंपले. आतां ताचे लागीं कांय ना जालें. आनी असल्या वातावरणांत इतली थंडी पडटा, शीं ताका खाता. ताकाच लागून आपल्याक आसरो सोदूंक तो वचूंक लागलो.
आनी चलतना ताका एक पुलीस मेळटा आनी तो त्या पुलिसा लागीं विचारता, हांगासर खंयसरूय जागो आसल्यार म्हाका सांग, कित्याक ही थंडी जायती पडटा आनी म्हज्यान हे थंडेक रावूंक जायना. आनी हो पुलीस ताका अशें सांगता, अमकेच वाटेन वच आनी तुका एक व्हड घर मेळटलें, व्हडलें घर. तुंय त्या घरा लागीं वच, दारार मार आनी जो कोण दार उगडटा ताका अशें सांग. जॉन 3:16. जुवावाचो आवेसवोर चॅप्टर 3:16. आनी जेन्ना हो भुरगो धांवी वेता, ताका तें घर मेळटा आनी तो वचून ह्या घराच्या दारार मारता. आनी थोड्या वेळान एकी बायल ताका हें दार उगडटा आनी ते बायलेक पळोवन पुलिसान सांगलोलें तशें तो म्हणटा, जॉन 3:16. आनी आयकून ही बायल त्या भुरग्याक भितर घेता. पयली बायल ह्या भुरग्याक उज्या लागीं व्हरता. आमी जाणाव थंडी पडटा त्या देसांत तांच्या घरा भितर एक उजो घालपाचो जागो आसता, थंय तीं बसतात. आनी जेन्ना हो भुरगो थंय वचून बसता ताका बरें दिसता. आनी थोड्या वखदान ही बायल परत येता आनी ताका म्हणटा, तुका न्हावूंक जाय. आनी हो भुरगो बाडो थंय रस्त्याचेर रावतालो, ताका सोयेक मेळो नासलो आनी तो ते बायलेक म्हणटा, वय. आनी ही बायल ताका घेवन एका व्हडल्या बाथरुमांत वेता. ह्या भुरग्यान आपल्या जिवितांत असलो बाथरूम केन्नाच पळोवंक ना. गिरेस्त घरांत तो आसलो. आनी जेन्ना हो भुरगो न्हांवता आनी उपरांत ताका ती बायल कपडे दिता, बरे बरे कपडे घालूंक. ताणें आपल्या जिवितांत असले कपडे केन्नाच पळोवंक नात. पूण ताच्या मनांत हो प्रश्न घोळटालो की जॉन 3:16 हो मनीस कोण? ह्या मनशाक लागून म्हाका जायतें बरेंपण मेळटा हो प्रश्न ताच्या मनांत आसलो. उपरांत थोड्या वेळान ती बायल परत येता आनी त्या भुरग्याक विचारता, तुका भूक लागल्या? आनी तो भुरगो म्हणटा, वय. ती बायल ताका व्हडल्या ओसऱ्यांत व्हरता जेवणाच्या. आनी असलो ओसरो ह्या भुरग्यान केन्नाच पळोवंक ना आनी जेवणूय इतलें केन्नाच ताणें पळोवंक ना आपल्या जिवितांत. आनी आपणाक जाय तितलें भुरगो जेवण जेयता. उपरांत थोड्याच वेळान ही बायल परत येता आनी ताचे लागीं विचारता, तुका न्हिदूंक जाय? आनी तो भुरगो म्हणटा, वय. आनी ती बायल ताका व्हडल्या रुमांत व्हरता. थंय व्हडलें बेड आसलें, जायत्यो वस्तू आसल्यो. आनी हें पळोवन हो भुरगो तोटाक जाता, कित्याक तो भुरगो फुटपाटीचेर न्हिदतालो, ताचे लागीं कांय आसूंक ना.
आनी हें पळोवन तो खुशाल जाता. पूण तरी पूण हो प्रश्न ताचे मनांत घोळटालो की हो जॉन 3:16 कोण मनीस काय, हो प्रश्न ताचे लागीं घोळटालो. दुसऱ्या दिसा उठून तो त्या उज्या लागीं बसून आसतना ती बायल परत येता आनी हो भुरगो ते बायले लागीं विचारता, हो जॉन 3:16 कोण, ताका लागून म्हाका हें जायतें बरेंपण फावो जालें. आनी ही बायल ताका सांगता, पूण जॉन 3:16 कितें, जॉन 3:16 कितें? जॉन 3:16 ह्या देवाच्या उतराची वोळ बायबलांत आमकां मेळटा. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक मनशा कुळाचे सोडवणे पासत देवान वपून दिलो. ही वोळ आनी हे वोळयेंत जायते सोत आसा. जेसूक लागून ह्या भुरग्यान जायतें बरेंपण अनुभवलें. कित्याक ही बायल जाणा आसली जशे परी देवान मनशा कुळाचो मोग केला आनी आपल्या एकल्याच पुताक ताणें आमचे पासत, आमचे सोडवणे पासत ताणें वपून दिलो. तेच भाशेन हांवें दुसऱ्याचो मोग करूंक, दुसऱ्याच्या गरजांक पावूंक हांवें सदांच राजी आसूंक जाय. हे ते बायलेचें मन जावन आशिल्लें. आनी हाकाच लागून ही बायल त्या भुरग्याचे चुरचुरे करून त्या भुरग्याक च्या गरजांक पावता. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयचो सेवा धर्म असलेंच कितें करूंक आमकां आपयता. देवाची आज्ञा, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग करूंक आयचो सेवा धर्म आमकां आपयता. पूण ही वोळ मनीस जायते पावटी तोंडानूच उच्चारूंकूच उरता, कोरण्यांतल्यान दिसती पडना. आनी हाकाच लागून जायते पावटी जिवितांत आमच्या ह्या शिकवणेची, ह्या वळीची जायते पावटी बेपर्वा केल्ली आमी पळयता. आमच्या काळजांनी जायते पावटी मनशाच्या काळजांनी कसलो मोग आसता ते जायते पावटी दिसती पडटा. जायते पावटी पोजोळपणाचो मोग आमी पळयता. आपस्वार्थी मोग, पयशांचो मोग, पदवेचो मोग हे आमी पळयता. नीज मोग जायते पावटी दिसून येना. आनी ताकाच लागून असलो मोग जेन्ना आमी घेवन भोंवता तेन्ना कोरण्यांतल्यान दिसती पडटा. जेन्ना पोजोळपणाचो मोग आसता काळजान तेन्ना वायट उलोवप, वायट उतरां उलोवप, वायट करप, वायट पळयप हें दिसती पडटा. कित्याक देवाचो मोग दिसून येना. जेन्ना पेल्याचो मोग आमच्या काळजांनी आसता तेन्ना दुसऱ्याक आमी मानान लेखतले, दुसऱ्याक आमी सदांच मान दितले, दुसऱ्याच्या कुडीक आमी मान दितले हें दिसती पडना. आमी पळोवंक जाय केन्ना एक्सिडंट जालो जाल्यार तांचें उलोवप, एकामेकाक वायट उतरांनी झगडीं जालीं जाल्यार शेजाऱ्यां मदें आमी उरलो पळयता.
कशे तरेन वायट उतरांनी पाचारून आमी एकामेकाचो मान काला घालता आनी आमी मागीर येवन म्हणटा आमी देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग करूंक जाय. फटींगपण दोंगेपण जिवितांत दिसती पडना. दुसरे सुवाती आपस्वार्थी मोग. आपस्वार्थ आमी पळयता. भाव भावाक वळखना. भाटां बेसां लावन झगडटात. भाटां बेसां गिरेस्तकायेक लागून झगडटात आनी हाकाच लागून हो आपस्वार्थ जिवितांतलो वचना. हें आमकां सगळे माजार दिसती पडटा. आपस्वार्थी मोग. म्हाका मेळटा तो हांव ताचो मोग करता आनी हेंच आमी पळयता. आपस्वार्थाक लागून जायते पावटी आमी विचून काडलेल्यांचे सांगाताक भोंवता. म्हाका मेळटलें म्हूण. ते कितें वायट कोत्तात, कोणाक काबार कोत्तात, कितें कोत्तात, म्हाका पडलोलें ना. म्हाका मेळ्ळ्यार पुरो. म्हाका पयशे मेळ्ळ्यार पुरो. बरेपण मेळ्ळ्यार पुरो. आपस्वार्थी मोग. हें आमी पळयता. आदाव मेळटा म्हणटात आमी दुसऱ्या उतरांनी. तिसरे सुवातेर पयशांचो मोग. पयशां लागून मारामारी. गिरेस्तकाय हावपा मारामारी. एकामेकाक वळखनात. हें वायट आमी पळयता. गिरेस्तकायेचो मोग. पदवेचो मोग. पदवीचे मोगान इतले पडलोले आसात ताका मनशाचें पडलोलें ना. जायते फावटी मनीस कचरो कसो आमी पळयता. ता पडलोलें. गरिबांचें पडलोलें ना. कश्टवता तांचें पडलोलें ना. कित्याक पदवी जायते फावटी तकलेर मारता आनी जेन्ना पदवी तकलेर मारता तेन्ना तांकां दिसता तांचे लागीं सगलें आसा. आख्खो संवसार तांचे हातीन आसा. हें आमी पळयता. आनी हेंच जायते फावटी आमी गव्हर्मेंट ऑफिसांत आसलोलीं कामदार जायते फावटी अशें आपस्वार्थ. म्हाका कितें दिल्यार तुजें काम करता नाजाल्यार काम करिना. हें आमी पळयता. असलो मोग घेवन आमी खंय वचना. दया दाखयतलो मोग आमी पळोवंक जाय. ते बायलेन त्या भुरग्याची दया केली. आपूण गिरेस्त म्हूण ताका किकोंत करूंक ना. पूण जेजूचें उतरां जीं आयकलोलीं देवाच्या उतरान आपल्या जिवितान ते बायलेन पाळ्ळीं. हें जायते फावटी दिसून येना आमच्या जिवितांत. कित्याक आपस्वार्थ मनशाच्या जिवितांत इतलो भितर सरलेलो आसा की ताका आनी कांयच दिसून येना. आयज जायते फावटी अशें घडटा तें आमी पळयता. तर प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आमच्या जिवितांत आयज जेजू सांगता ते भाशेन जेन्ना सगल्या म्हज्या काळजान आत्म्यान मनान तर हांव देवाचो मोग करतां, हें वायट आमच्या काळजान दवरूंक फावना. कित्याक जेन्ना हें वायट असलो मोग जिवितांत आसता, पोजोळपणाचो, आपस्वार्थी, पयशांचो, गिरेस्तकायेचो मोग तर जिवितांत आसता, जाल्यार देवाचो मोग तुज्यान करूंक जायना. आनी देवाचो मोग करिना जाल्यार पेल्याचोय मोग करचो ना. पेल्याचो दुवेस तूं करतलोय. नाकाच लागून जेन्ना आमी कुर्सार नदर मारता तेन्ना तरी आमचें गिन्यान उजवाडूंक जाय. आमच्या गिन्यानाचेर आमी लक्ष घालूंक जाय. जेन्ना आमी कुर्साक पळयता हें सगलें भायलें हें घेवन आमी स्वर्गीचें राज जोडूंक पावची नात. पूण जेन्ना निस्वार्थीपणान
स्वार्थ नासतना जेन्ना आमी दुसऱ्याची सेवा करता, दुसऱ्यांक पावता, दुसऱ्यांचो मोग करता, तेन्नाच की आमी स्वर्गीचें राय सोडूंक पावतले. हें उगडास थोडात. ताकाच लागून जितले पावटी असलें वायट जिवीत जियेता तेन्ना कुर्सार नदर मार की जेजूचो मोग मनशा कुळा सोवें आपल्या जिविताचें बलिदान करून आमकां सोडवण फावो केली. निस्वार्थी मोगान ताणें आमची सेवा केली. तरीच कृपा ह्या मिसांत आमकां मागुया. न्हयची व्हड उतरांनी पाचारूंक पूण जिवितांत ती वेव्हारांत घालूंक तें गरजेचें. जायते फावटी असलें जिवीत आमी जियेता, दुसऱ्यांक वायट करप, दुसऱ्याचें नांव उबोवप, चाळयो करप, हें चालूच आसता. जिवितांत बदल्ली ना. त्या दुसऱ्याचो मोग कोत्ता, दुसऱ्याक मान रेस्पेद दिवंक आमी शिकूंक जाय. कित्याक जण एकल्याच्या जिवितांत देव आसा. जेन्ना दुसऱ्यांक तूं अपमान करताय वायट उतरांनी तेन्ना तूं देवाक अपमान करतात. कित्याक देवान आमकां सगल्यांक आपल्या सारक्याची रचल्यांत. म्हणटच हें केन्नाच विसरो नाका. तरीच कृपा ह्या मिसांत मागुया. खरो मोग आमी आमच्या जिवितांत जिवंक आनी जेजूक भोवायकी दिवंक. उबी रावया. सत मानता देवाक, सोर पोदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता तशें एकल्या सुताक आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबाळलो, आंकवार मारेच्या सोडलो, पोसप्याराच्या ताणें कोस सोंसलें, ताका क्रुसार सोडलो, तबेला आनी ताका निखिपिल्लो, तबेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा वेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत सोडलो, सोर पदवीदार त्या बापाच्या उजव्याक बसला, दुयेंतांच्या वेल्ल्यांची मुक्ती करून घेतलो. सोमांता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेत, भक्तांचो एकठार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जेवण, ससनाचें जिवीत. आमेन. आमच्यो गरजो आमची मागणी आमी देवाच्या हातांत घालुया. आमच्या पाप सायबान विस्मानी आनी मोठव्याशांनी जें देवा बापाचें बरेपण आपल्या जिवितान अणभवलां तांची फळां आपले बरे देखणींतल्यान दुसऱ्यांक दिवंक बापाचो आदार मागुया. Doyal Bapa, Doyal Bapa, आमची मागणी ऐकून घे बापा. देव बाप आमकां जण एकल्याक नांवान वळखता. आमचो जण एकल्याचो तो मोग करता आनी आयज तो अदीक करून तरणाट्यांक आपल्या जिवितान मोगाचें गोवाय जावन देवाचें राज बांदूंक आपयता. तांणी उदार मनांत हें करूंक बापा लागीं मागुया. Doyal Bapa, Doyal Bapa, आमची मागणी ऐकून घे बापा. दिसपटी आमच्या जिवितांत मागणांतल्यान जेजूक वेल दिवंक पवित्र पुस्तक वाचून मिसाचे भेटेन भोगतीन वांटो घेवंक ह्या तरेन जेजूच्या मोगान सगल्यांनी आनी अदीक करून तरणाट्यांनी वाडोवन वचूंक देवा लागीं मागुया. Doyal Bapa, Doyal Bapa, आमची मागणी ऐकून घे बापा. आयच्या समाजांत तरणाटी बरें तें विचून काडूंक न्हय, बगोर कुशालकाय दितल्यो वस्तू आपणावंक परिंत करतात. आमच्या तरणाट्यांनी असले परिस्थितीन चतूर रावन आनी वायटांक पात करूंक देवा लागीं मागुया.
दोयाल बाप्पा आमचे मागणे ऐकून घे बाप्पा. आयज आमच्या देव मंदिराची उक्तावणी केल्यार 11 वर्सां भरतात. देवाक आमी आर्गां आनी दिनवास दिता आनी ह्या देवाच्या मंदिराचो आमी मोग करून तांचो सांबाळ करूंक आमकां देवाचो आदार मागुया. दोयाल बाप्पा आमचे मागणे ऐकून घे बाप्पा. स्वर्गीचे बापा ही थोडीशी मागणी आमी तुज्या हातान घातल्या ती स्वीकार कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमची कर्जा उसारता तुझ्या मोगाक गावडेता. आमची कर्जा उसारता तुझ्या मोगाक गावडेता. आशा आमच्या कर्जाची तुका सायबा कोशी लागली. तोशीच तुझ्या मोगाची आमची भितर आशा वाढली. म्हज्या बाबा भयणानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सर्वेस्पर मानून घेवं. कोणवाळ्या बापा ही जेजूच्या कुडी रोगताचे निर्मळ भेटोवनी तुजे मुखार सोडूं. तिका लागून तुज्या सुबाम काकुळतीचो पावस आमचेर तुज्या पातकी भुरग्याचेर ओत म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारां सासनाच्या देवा सोर कार्यां सोरता आमी तुका दिन वासूंक फावो. कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोचलो, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं दोयेन ताका सोडयलो. ताचे उद्देशी देवदूतां स्वर्गीचो सगळो दोलबार तुजी तोर महिमा वाखाणटात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता.
sol di tocar soy o sol di tocar soy बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवी आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबाळताचो गोट परगोटुया. सोम्या जेजू, तुझें मरण आमी समरुंकता, तुझें पुनर्जीवनपण आमी परगोडटा, तुज्या येण्याक आमी अंतरेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडाय रगत शेवतले आमा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अकवार मारी देवाचे माये संगाती तिसो पोती भाग्योवन सुसे भाग्योवन धर्म दिता. सोर काळी तुका मानवल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां टायने पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितां सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबुंडाराक जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घालां. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो येता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासणाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी हो जावन आसा जेजू जो आमकां दुसऱ्यांचो मोग करूंक आपयता. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सगळीं आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तुझी आज्ञा तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. एक तुझी आज्ञा तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. बापान तुजो मोग केलो तसोच आमचो केलोय तुवें. बापाच मोगान तूं रावलोय तशींच आमी तुज्यान रावचे. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. बापाच मोगान ताच्यो आज्ञा सदांच पालू आमी तुज्याचे दोल्या तुजी आज्ञा तशींच पालू. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो
Jesu aina Kitulo subaki Nove chifi maka meule Kitulo subaki Kalsan mocha Jesu aina Kitulo subaki Nove chifi maka meule Kitulo subaki प्रार्थूया सोर पदवेदार आनी दयाळ बापा तुज्या दैवीक बोळ आमचे जिवितांत अदीक अदीक पळजळ अशें कर जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणांत तुवें आमकां परतून जिवान आनी गोठायेन भरल्यांत तातूंत बासालेलें स्वर्गीचें सूख जोडूं ह्या जेवणा वरवीं आमकां तयार कर आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे बरोबकार बसूया